दीस सोमार जुनाची 8 तारीख 2026. पहिले मसब रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 17 वळ 1 ते 6 पर्यंत. गिलेयादांतल्या तिशबेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हणे, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सपूत घाल म्हणटा. हांवें सांगता पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं पावस पडचो ना. उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, हांगा भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या केरीत व्हाळा लागीं लिपोवन राव. तूं त्या व्हाळाचें उदक पियेतलोय आनी तुका खाण हाडून दिवंक हांवें कावळ्यांक आज्ञा दिल्या. एलिया भायर सरलो आनी ताणें सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणें केलें. तो वचून जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या केरीत व्हाळा लागीं रावलो. कावळे ताका सकाळीं आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाड दितले आनी तो व्हाळांतलें उदक पियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 121 1 BC 2 3 4 5 6 आनी 7 8. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. हांव म्हजे दोळे उबारून पर्वतांक पळयतां, थंय तावन न्ही जाल्यार म्हाका आधार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. तो तुजे पांय आदलोन निसरोंक दिना जावं, तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचो ना. इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, झेम ना. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपले सावळेन दवरता. तो तुजे उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचें तुका वत लागचें ना, तशेंच रातचें सान्नें तुजेर पडचें ना. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका निवारतलो, तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर्व तुज्या वाटांनी तो तुका सांबाळतलो, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखतलो. श्लोक. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आधार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळ 1 ते 12 पर्यंत. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशीं आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणां आसात ती कितलीं भागी, सर्गीचें राज तांचें. रुदान करतात ती कितलीं भागी, देव तांकां भुजयतलो. साधी बळी कितलीं भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितलीं भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितलीं भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मोनाची कितलीं भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं भागी, तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितलीं भागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक, दगदणी भोगोवंक आनी सर्व तरांचीं घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा.
तुमच्या आदी असलेल्या प्रवाद्यांकी ताणें तशें सदक दिल्यात. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. संतोषान आनी शांतीन जियोवची आशा हर एकल्याचें आसचें स्वाभावीक. ल्हान भुरग्यांचो संतोष सदांच आवय बापाय सांगाता रावच्यात आटापला तर व्हड भुरग्यांचो संतोष थोड्या पटी आवय बापाय विणें स्वतंत्रपणी जियोवच्यात आटापला. थोड्यांचो संतोष आपणाच्या कामांत जैत जोडचें तर आनी थोड्यांचो संतोष हेरांनी दिवचे होगलेकींत आटापला. संतोष खंयच्यात आटापला म्हणलें जेजू 8 भागी मुखांतर स्पश्ट करता. 8 भागी संतोषाचें मूळ दाखयतात, मात न्ही त्यो जियेतल्यांक नीस संतोष सोडता म्हणलें जेजूचें जिवीत आमकां सांगता. पापा फ्रांसीस 8 भागीचो उल्लेख करून सांगता. 8 भागी क्रिस्तांव जिवितांत एक नवी नक्षा, आमच्या जिवितांत एक दिक्सूची जावं, खरी वाट आनी खरो संतोष दाखयतात. पयल्यो 4 भागी विविध रितीच्या दुबळीकाये विशयांत उलयतात तर आखऱ्योच्यो 4 हक्कां खातीर झुजच्या विशयांत उलयतात. दुबळीकाय देवाचें बेसांव म्हणून 8 भागी सांगनात, बगार दुबळीकाये मुखांतर ग्रेस्तकायेच्या जिवितांत आटापलेली रिस्क दाखोवन दितात. 8 भागी आमचे दिसपडतें मागणें आनी जिणी जावं दी.